आणि भाषा सुरक्षा मंचान सदांच सांगलेले की आमकां राजकारणान येवपाची इच्छा ना, म्हणून आमचो राजकीय पर्याय जर तर आमच्यो भाषा सुरक्षा मंचाचो विषय कितें आसलो की भाषा राखून दवरपाचो, गोंयची संस्कृती राखून दवरपाची, आणि हे जर टिकयतलो जाल्यार आमकां महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष हो जवळचो पक्ष दिसता, आणि त्या प्रमाणे आमी तांकां पाठिंबो दितले. पूण एक कंडिशन आसतले की तेंच्यांनी सरकारान जे पळय ते युतीन आसा त्या सरकाराच्या युतींतल्यान भारतीय जनता पार्टीच्या युतींतल्यान तेंच्यांनी भायर पडचे, आणि मागीर खंय तरी आमी तेंच्या वांगडा बसून फुडली राजकीय जी समीकरणां आसा ती ठरयतले. तर ह्या लोकांक आमचो प्रश्न आसा की मराठी किंवा मातृभाशांचो जर कळवळो आसा ढवळीकर बंधू किंवा महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाक, जाल्यार तेंच्यांनी आयज खंय तरी सत्ता कित्याक सोडिना हे गोंयच्या जनतेक स्पश्ट करपाची गरज आसा. आमच्यो 20 जागा आमी त्या दिसा जाहीर केल्या, आणि तेंच्यो म्हाका दिसता जवळ जवळ तेंच्यांनी 30-35 मतदारसंघ जाहीर केला. 5 मतदारसंघ मायनस करून 35 मतदारसंघांत तेंची लढोवपाची भुमिका आसा. आता ह्या संदर्भात आता 2 दिसान किंवा आयज आमी तेंच्या अध्यक्षाची भेट घेवन जो ऑफिशियल प्रस्ताव दिवपाक जाय तो दिलो वयतलो, आणि योग्य तरेन मिटींग म्हणजे 6-7 तारखेर तेंच्यांनी आमकां कळयला 7 तारखे पर्यंत आमकां सगळी मांडणी करपाक आमी बिजी आसतले. तर 7 तारखे उपरांत मागीर उलोवणी जातली, आणि त्या प्रमाणे योग्य तरेन आनीक कोण कोण समविचारी पळय जे आसा ते भितर सरता त्या प्रमाणे योग्य तरेन जाग्याची बोलली मरे तुम्ही कितले मागपाक सोदता अंदाजे तितून कितें ठरयलां तुम्ही लढोवपाचे? आमचे 20 आमी जाहीर केल्या, आणि 20 आमचे घालून आमी प्रस्तावूय तयार केला. तो प्रस्ताव तांकां दिलो वयतो. आता तेंचे कडेन खंयच्या मतदारसंघान बरे कॅन्डिडेट आसा. 20 दिसांत प्रस्ताव दिवपाक सोदता. हय, जर फाल्यां म्हाज्याकून आता आमच्या पक्षान म्हाका जाहीर केला शिवोले, म्हाज्याकून बरो काम करपी कॅन्डिडेट आनी लोक संपर्कान आसलेलो तेंचे कडेन जर आसा आनी शिवोली ते मागता आमी अवश्य दितले. तितून काय प्रॉब्लेम. आनी तुमचो उद्धव ठाकरे बी येतलो प्रचाराक? हय येतलो. केन्ना येता? सेकंड वीक ऑफ हय, डेट अजून आमची कन्फर्म जावना. येता त्या 2 दिसान कन्फर्म जाली काय जाहीर करतलो.